सेक्स्टॉर्शन प्रकरणात अर्डनचो आमदार कार्लोस फेरेरान आपल्या पदाचो राजीनामो दिवचो अशी मागणी भाजपान केल्या। मंगळारा हे प्रकरण घेवन भाजपाच्या कांय फुडाऱ्यांनी काँग्रेसीच्या ऑफिसा सामकार आंदोलन केले। पळयात पुराय बातमी। काय खबर ना, फॅमिलीक तर खबर ना। ही इज वन इलेक्टेड representative. He was a additional solicitor of India, was also AG, elected by the people of Aldona, and representing Goa, the regular issues. But today, he has kept Goa in dark. He has kept the Aldona people in dark. And also, Amka elected representative. Hanga Congress ही पावले. Why the Congress crowd and their partners? Nakal Abhishek Adidas about Honorable CM. After Honorable CM have been working day and night. Yes, today they were down job scam, land scam, whatever scam, everyone has been arrested. The police are doing their job. No one has been pinpointed. Today they are pinpointing at our Honorable CM's family. This is the कर्तव्य of Congress. बड़ा संख्येन हांगर काँग्रेस हाऊसांत प्रोटेस्ट करता। सगळ्यांक म्हाका दिसता खबर आसतली की फाटले 4-5 दिवस जे विशय चलता तो म्हाका दिसता आयज मिडिया थ्रू आयज आमच्या गोंयांतले सगळे जे यूथ आसा सगळ्यांच्या मोबायलार आयज ते व्हिडिओ पावलेले आसा आनी सगळे यूथ आयज पळयता की जो एक आमदार जेचे ह्या प्रकरणात नाव फुडें येयल्लेले आसा त्या आमदाराचे जे विषय म्हाका दिसता खऱ्यांनीच आयज निषेध करपा सारकेले आसा आनी आमी आयज हांगा व्हडा संख्येन उपस्थित तेकाच लागून रावलेले आसा की त्या आमदारान बेगींतल्या बेगीन रिजायन दिवचें आनी ना जाल्यार तेका काँग्रेस पार्टीन ह्या पक्षांतून काडून भायर उडोवचो अशा प्रकारचे आमदार म्हाका दिसता आमच्या असेंब्लीन खंयसरूच आसपाक जायना। तर म्हाका दिसता तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आयज येदो मोठो विशय आमच्या गोंयांत चलता आनी काही काँग्रेसचे लिडर्स आसा ते अजूनही ह्या विषयाकडे दुर्लक्ष करता आणि ते खंय तरी विषय डायवर्ट करपाक लागून खंय तरी मुख्यमंत्र्याचे नाव घेता, मुख्यमंत्र्याचे DCCचे नाव घेता, कितें तरी जॉब स्कॅम ते इन्वॉल्व आसा म्हणून खंय तरी येदो व्हडलो विशय तुम्ही करता, कितें तरी प्रूफ दाखया आनी कितें तरी फुडें व्हरा न्हू।